नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. भक्तांच्या उल्याक धांवपी आई श्री लयराई देवीचे जात्रेक उमेदीन सुरवात. 2 भक्तांच्या साक्षी जात्रेच्यो परंपरा आणि विधी सुरू. मुख्यमंत्र्यान घेतले देवीचे दर्शन. कोणेच कोणाच्यो धार्मीक भावना दुखोवच्यो न्हय, मारलो भक्तांक उलो. बायलां आरक्षण विधेयकाक लोकसभेत विरोध करपी काँग्रेसीक येवपी वेंचणुकेंत लोकांनीच दाखोवची सुवात. काँग्रेसीच्या विरोधा खातीर विधेयक जावपाक शकले ना संमत. मुख्यमंत्र्यांची काँग्रेसीचेर खर टिका. गोंयांत दर तिसऱ्या दिसा एकल्याक बुडून येता मरण. 1 जानेवारी ते 20 एप्रिल मेरेन 42 जाणांक बुडून मरण. थळाव्यां सयत पर्यटक आनी बिगर गोंयकार कामगारांचो आस्पाव. दर्या परस न्हंयो, कालवे, खाडी आनी हेर उदका स्रोत जाल्यार चड धोकादायक. गोंयांत मनशांक शॉक लागून मरण येवपाच्या घडणुकांनी जाल्या वाड. फाटल्या 8 दिसां भितर घडल्यो 3 घडणुको. परबावडो कळंगुटी 4 गाडयांचेर कोसळ्ळें आंब्याचें झाड. कारीची मोडतोड. 10 लाखांचें जालें लुकसाण. आणि मनीषा उसगांवकारान मंत्री विश्वजीत राणे आणि आमदार डॉक्टर देविया राणे यांचेर केल्ल्या विधानाचो 70च्या थळाव्यांनी केलो खर निषेध. फुडाराक वादग्रस्त विधानां केली जाल्यार घेवचे नात खपोवन दिल्या शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीचे जात्रे निमतान शिरगांवां भक्तांचो महापूर उसळ्ळा. शिरगांव वाठार गर्दीन फुलून गेला. गोंया सयत हेर राज्यांतल्यान धोंड भक्तगणां सयत हजारांनी भाविकांची पावलां शिरगांवां वळखपाक लागले. मजगतीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी देवीचे दर्शन घेतले. सगळ्यांक जात्रेच्यो परबी भेटयत कोणेच कोणाच्यो धार्मीक भावना दुखोवच्यो न्हय असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारलो. भक्तांच्या उल्याक धांवपी आई अशी श्री लयराई देवीची नामना आसा. मंगळारा फातोडेच्यान धोंड भक्तगणां सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांची पावलां शिरगांवां वळपाक लागल्यात. जात्रे निमतान पुराय शिरगांव वाठार मंगल आनी भक्तिमय वातावरणात न्हांवन गेला. लयराई देवीचे जात्रे निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमदार प्रेमेन शेट हांच्यांनी लेगीत देवीचे दर्शन घेतले. सगळ्यांक सूख आनी समृद्धी प्राप्त करून दिवची अशी प्रार्थना मुख्यमंत्र्यान देवी कडेन केली. मुख्यमंत्र्यान जात्रेची समेस्तांक परबी दिली. तशेंच कोणेच कोणाच्यो धार्मीक भावना दुखोवच्यो न्हय असो उलो मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार मारलो. शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळे धोंड कर्नाटक महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरी वयल्यान येवपी सगळ्या लोकांक जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. देवी लयराईच्या जात्रेक कोंकणीच्या कळ्यांचें विशेष म्हत्व आमी पळयता. ह्या पुराय शिरगांव परिसर मोगरेच्या कळ्यांनी गरवळून गेल्लो आसा. वचत थंयसर आमकां सगळ्या जाणांक मोगरेचे कळे दिसता. फुलकारां आसत किंवा बाकी सगळे जाण मोगरे स्पेशली जे लायतात तांचें हांव खूब अभिनंदन करता. इतली वर्सांची परंपरा सांबाळटा आसतना म्हणजे लॅक्स ऑफ रुपीजचो बिझनेस मोगरेच्या कळ्यांतल्यानूच जाता. पण ही परंपरा सांबाळपा खातीर विशेष करून ज्यो महिला भगिनी ह्या विशेष मोगऱ्याच्या कळ्यांचो लागवड करतात तांकांय शुभेच्छा दिता. जात्रेच्या निमित्तान आमच्या पुराय प्रशासनान फाटले 2 म्हयने कंटिन्युअसली आमी काम करीत आसा. एक्शन प्लॅन, डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन तांच्यांनी रेडी केला. फ्रॉम कलेक्टर, पुलीस, हेल्थ सर्विसीस, PWD आनी बाकी सगळे जाण हांवें स्वता नियाळ घेतला. आमचो स्थानीक आमदार प्रेमीत रेशेट गोंय कंटिन्युअसली मॉनिटर करीत आसा आनी ह्या पुराय परिसरांत पुरू जाल्ल्या पद्दतीचो कसलोच बारीक सारीक सुद्दां इन्सिडंट परत चुकून सुद्दां जावचो न्ही हाची खबरदारी आमी घेतल्या. सगळ्या भाविकांनी हाची दखल घेवची. सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें. खंयसरूच गर्दी लायक सिच्युएशन क्रिएट करचें न्ही. वयल्यान वॉलंटरिली अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान जर गर्दी खंय जाता आसत जाल्यार स्वताहून फुडें सरून ती गर्दी कमी कशी जातली हाचो प्रयत्न सगळ्या जाणांनी करचो. हांव देवी लयराई कडेन मागता ह्या वर्साची जात्रा ही बऱ्या वेवस्थीतपणे पार पाडची आनी सगळ्यांचेर सूख समृद्धी आनी आरोग्य जायी असो आशिर्वाद दवरचो आनी निर्विघ्नपणे जात्रा पार पाडची हेच देवी कडेन मागणें. लयराई देवीची जात्रा त्या जात्रेनिमित्त सगळ्या भाविक भक्तांनी 2 जाणां
हे तातूंतले सिलेक्शन आयज देवीचे अखंड आशिर्वाद ह्या जनतेचेर लाभचे प्रत्येकाची जितलं बरं काम पूर्ण जावं अशी देवा लागीं मागता. आज ह्या निमित्त सगळेशे भावीक भक्त आनी गोंडगड ह्या शिरगांव भुमीचेर येतात आनी ह्या देवाचेर दर्शन घेतात. आज लोकां कडेन आव्हान करता की लोकांनी संयम बाळगून ह्या देवीच्या आशिर्वाद घेवपाचे आणि भक्तगणाने सगळ्यांनी व्यवस्थितरित्या दर्शन घेवन आपल्या प्रचाराक वचपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बायला आरक्षण विधेयकाक लोकसभेत विरोध करपी काँग्रेसीक येवपी वेंचणुकेत जनतेनूच तांची सुवात दाखोवची. काँग्रेस आनी विरोधी पक्षांच्या विरोधा खातीरूच बायला आरक्षण विधेयक संमत जावपाक शकलें ना अशी टिका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. पणजे भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी निषेध मोर्चा आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांच्यानी वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स चलयले. वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स म्हणजे कितें? माझ्या माता भगिनीक जे जाय ते दिवपाक जाय. 2014 तुम्ही पळयात, जर कोणाक टॉयलेट जाय ताका टॉयलेट दिलो, जर कोणाक घर जाय ताका घर दिलें, जेका कोणाक अकाउंट ओपन करपाक जाय जनधन अकाउंट केलो, पण ताका विरोध कोणी केलो? काँग्रेसीन सातत्यान म्हणजे आमी म्हणटा की जे देश विरोधी तांच्यांनी स्टँड घेतलेलो आहा, अराष्ट्रीय आहात ते वुमन विरोधी आहात. या देशातल्या 70 कोटी महिलांचो अपमान जर कोणी केला आसत जाल्यार ह्या काँग्रेसीन केला. हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. आमी सातत्यान म्हणटा की देश विरोधी काम करपी काँग्रेस हांच्यांनी जनधन खातीर हाका विरोध केला, हांच्यांनी आमी CAA बील हाडले ताच्या खातीर विरोध केला. भारतीय जनता पार्टीन वुमन्स बील जे 2023 पास केल्लें दोन्ही हावजांनी तें बील फुडें वचपाक दिवना. आनी हें कोणें फुडें वचपाक दिवना? हे सगळे विरोधी पक्षांनी काँग्रेस पार्टीन. कित्याक तांकां आमची भलायकी नाका, आमची महिलांक फुडें वचपाक नाका. आमकां तर महिला तर फुडें आज जर सरतली जाल्यार राजकारणांत तांकां इक्वल हक्क मेळपाक जाय जसो एक पुरुषाक मेळटा. आनी तो कोण दिता? 2014च्यान जे महिलांक आमी पळयता की हक दिला तो फक्त माननीय मोदीजीन दिल्लो आसा. ज्यो स्किमी आमच्या महिला खातीर केल्या 2014च्यान त्यो फक्त आमी पळयल्या की वेगळे वेगळे स्किमी महिला खातीर त्यो फक्त आमी आमचे भारतीय जनता पार्टीन आनी मोदीजीन महिला खातीर स्किमी केल्ल्यो आसा. आनी हे जे बील पास जर जाल्लें जाल्यार आमकां प्रत्येक महिला खातीर एक आरक्षण मेळटा आशिल्लें. प्रत्येक महिला खातीर आपले स्वप्न आपले हक्का खातीर आमकां एक स्थान मेळटा आशिल्लें शासनान आनी प्रशासनान. आनी हें करपाक तांणी दिवना. आपल्या आमचे प्रत्येकाचे आमचे हक्काचेर तांणी पांय दिल्लो आसा. भारतान आणि आमच्या गोंयांतूय women are 50% of the population of the country and of our state. आणि वो आमचो प्रायम मिनिस्टर आमच्या खातीर लढलो, पूण काँग्रेस पार्टी आनी ताचे अलायन्स पार्टी दे ब्लॉक द बिल. आणि ताका लागून आमी निषेध करपाक हांगा एकठांय जाल्ली आहा. सांगलाचे प्रमाणे इन अनदर 6 months टायम आमची इलेक्शन आहा आनी हेच पार्टी आमकां वोट मागपाक येतले. दॅट टायम वी हॅव टू आस्क देम कसल्या तोंडान तुमी आमकां वोट मागपाक येयल्या. वेन यू ऑल हॅव ब्लॉक द बिल, वेन यू ऑल हॅव पेड द बिल. बट स्टील वी डोंट लूज आवर होप. मोदीजी हे तो मुमकीन है. मनीषा उसगांवकारान मंत्री विश्वजीत राणे आणि आमदार डॉक्टर देविया राणेंचेर विधान केल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलां. ह्या विधानाचो सत्तरीच्या थळाव्यांनी खर निषेध केला. मजगती उसगांवात आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेत थळाव्यांनी स्पष्ट शिटकावणी दिल्या आणि फुडाराक अशी विधानां खंयच्याय परिस्थितीत सोंसचे ना अशें ठामपणान सांगलां. गोवा काजू फेस्टिवल हांगासर आयोजीत जाल्लो आणि तो आयोजीत करपी पर्या मतदारसंघाची आमदार देविया राणे हांच्यांनी आयोजीत केल्लो. येदो व्हडलो काजू फेस्ट जो गोंयभर गाजलो आणि गोंया भायरूय गाजलो. म्हणून त्याच गोंय काजू फेस्टिवलाचेर एक जे अपशब्द उलयले ते अपशब्द वेगवेगळे आमच्या कानार पडले आणि त्या अपशब्दाचो आमी आयज हांगासर निषेध करपाक जमल्या. मनीषा उसगांवकारान
तू एक महिला आसा आणि महिलेक जर महिलेचो जर सन्मान करपाक मेळना न्ही कळना न्ही जाल्यार तेणी घरांतल्यान भायर सरचें न्ही. तूं जे उलयतात पळय आनी कितें घालतात पळय बाबा आनी भाभीचे अरे तुमचें वैयक्तीक कितें आसा तें तुमी करा आमी तुमकां ना म्हणिना पूण हें जें कितें आसा जें खंयच्या बायलेची अब्रू काडटा ती बायल ह्या जगान रावपाक तिणी हे जगान तिणी रावचें सुद्दां न्ही खंय तरी वचून जीव दिवचो. मनीषा उद्योगकर आहा ते आमचे पंच आसा ते जायते फावटी आमच्या विश्वजीत राणे जायते आपणाक येता तिका शब्द वापरता नाका जाल्ले शब्द वापरता. आज तेजे बायलेक तेणी नाका जाल्ले शब्द ती एक घराण्यांची राणे घराण्याची ती एक बायल जावन आसा ते बायलेक अशें उलोवपाचें तूं एक उजगावकारांची सून आसा आनी तूं हांगासली पंच आसा नाका जाल्ले शब्द तूं कितें कशें सदांच उलयता तर कशें देवस्पणां घालता तेजेर आनी कितें करता तेजो जाय तेवलें ती कितें उलयना म्हणून तूं तशें फुडें सरला हें करपाक हय जाय तेन्ना तुका आमी सांगता अशें उलोवंक जायना म्हणून कित्याक मोठे समजता तूं जिवाक तुज्या. फेस्टिवल करून तांकां कमिशनाची गरज ना तांकां गरज आसा ती आमच्या 70च्या गरीब लोकांक वयर काडपाची गरज आसा म्हणून तर ती असो इव्हेंट घडोवन हाडटा ते कमिशना खातीर न्हू आनी गरीब लोकांक वयर काडपा खातीर. ह्या मनीषा उजगांवकाराक आमी अर्निंग दिता ती कमिशन खाता आनी कपडे असले घालता कोणीनूच केन्ना न्हू कोणाक कपड्यान जज करूंक जायना. मनशाच्या कपड्यान कितें नासता सगळ्या मनशाच्या गुणांनी आसता आनी भाभी आमचे कसलेच फालतू कपडे घालिना भाभीचे न्हेसण हें आसता हें आमचें व्यवस्थीत आसता आनी भाभीक हे कोणीन अशें बदनाम करपाचें हेंकां रायट दिवंक ना. आयज एके महिलेचेर अशें चिखल फेक करप योग्य न्हू कित्याक महिला ही सदींच सारकी आसपाक जाय कित्याक दुसऱ्याचेर चिखल फेक करतना आपूण कितलें बरें आसा तें पयलीं पळोवपाक जाय आनी असल्या हाका आमी हेजो निशेध करता. पोरबावाडा कळंगुटे आंब्याचें झाड कोसळ्ळें. हे झाड रायकर कुटुंबियांच्या 4 गाडयांचेर कोसळिल्ल्यान सुमार 10 लाखांचें लुकसाण जालें. हे घडणुके विशीं उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत पियण उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून झाड कापून कुशीक काडलें. साळगावच्या दोट्टी खून प्रकरणातलो मुखेल आरोपी जगन्नाथ भगत हाका ओडिशाच्या गुन्ह्या फाट्यान अटक केली. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत 2 नागरिकांचो खून करून आरोपी फरार आशिल्लो जाका धरपाक पुलिसांक निमणें यश आयलां. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत साळगाव वाठारांत 65 वर्साच्या रिचर्ड डिमेला आणि मध्य प्रदेशाच्या 25 वर्स पिरायेच्या अभिषेक गुप्ता हांचो खून जाल्लो. ह्या घडणुके उपरांत दुबावीत आरोपी जगन्नाथ भगतान पळ काडिल्लो. ह्या गंभीर घडणुके उपरांत गुन्ह्या फाट्यान ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केलो. तांत्रीक पुरावे आणि गुपीत म्हायतीच्या आधाराचेर पंगडान आरोपीचो सोद घेतलो. निमणे ठोस म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी ओडिशात वचून दुबावीत आरोपीक अटक केलो. We have conducted a coordinated and a well-planned operations based on months of investigation, which included teams of crime branch, North District Police, Cyber Cell, PRISM. A lot of officers were involved at different level to work on whatever leads were available. The teams had visited Delhi, Mumbai, Chhattisgarh, Odisha, and many other places in the search of accused. But we were able to trace him day before yesterday in Odisha, and we had apprehended him yesterday in Cuttack district of Odisha. So we were searching for him. All the legal formalities were done at that spot. PM examination bodies were sent for PM and ESAKSH recording was done. जो भी आसपास विटनेसेस थे उनका स्टेटमेंट लिया था, डॉक्यूमेंटेशन हमने सारा किया, लेकिन अक्यूज का नाम लेना वाज अ मेजर प्रॉब्लम. बट we started searching for him based on his historical records. जो हमारे को उसका डॉक्यूमेंट्स मिले, जो उसका टेक्निकल चीजें हमको मिली, मोबाइल नंबर वगैरह, उसके बेसिस पे हमको जो भी उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिला कि वो कहाँ से आया था, कहाँ रहता था, पहले कहाँ काम करता था, वहाँ सब जगह जाके हमारी टीम आई. और लेकिन तब नहीं मिला तो उसके बाद भी लेकिन काम करना बंद नहीं किया हम लोगों ने. सो जनरली पब्लिक को ऐसा लगता है कि हम लोग गोवा पुलिस उतना कमिटेड नहीं है किसी केस को लेके या फिर उतनी मेहनत नहीं कर रहे शायद, इसलिए कोई अक्यूज नहीं मिला. बट आई वांट टू अश्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि हम हर केस में इक्वल मेहनत करते हैं, और जब कोई हीनियस केस होता है तो इट्स नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर यूनिट, बाकी यूनिट भी उसके साथ काम करते हैं. सडनली 2-3 दिन पहले
इनपुट मिला, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यूसली कर रहे थे, तो उसके बेसिस पे हमको इनपुट मिला कि अक्यूज्ड उड़ीसा में हो सकता है। तो उड़ीसा को हमने फिर जिस जगह पे उसका उड़ीसा में हमको फुटप्रिंट मिल रहा था, डिजिटल फुटप्रिंट, उसको हमने फर्दर उसको डेवलप किया। हमारी टीम क्राइम ब्रांच की वहाँ गई, लेड बाय PI सचिन लोकरे, PSI माधव नायक एंड हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर पेडनेकर। ये तीनों वहाँ पे गए और वहाँ पे इन्होंने जो भी उसके ट्रेसेस अवेलेबल थे उसके मूवमेंट के, उस सबको अच्छे से देखा, उस सबको एक दूसरे के साथ कोरोबोरेट किया कि कहाँ कहाँ हो सकता है वो, अगर यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे देखा गया है, तो क्या कहाँ पे काम कर रहा होगा, कहाँ पे रह रहा होगा। तो उसके बेसिस पर उन्होंने उड़ीसा पुलिस की मदद से उसको नैरो डाउन किया कि अक्यूज कहाँ पर है और अक्यूज को अप्रीहेंड किया कल रात के टाइम। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गावचे दायज आणि सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले सरवणचे झरीचे अस्तित्व संकश्टात आयला। ही झर ना नपयत जावपाचे वाटेर आसा। हे झरीचे संवर्धन जावप फुडाराची गरज आसा। पळया, सरवण गावात जे शामपुरुष देवाचे देऊळ आसा त्या देवळा सामकार साधारण 5 किलोमीटर अंतराचेर ही झर आसा। गांवचे वैभव आनी सैमीक उदका स्त्रोत्र आशिल्ल्या ह्या झरीची सध्या सामकी वायट दशा जाल्ली आसा। झरीची जी धडा आसा ती ल्हवू ल्हवू कोसळत आसा। तशेंच फाटल्या कांय वर्सांच्यान झरीच्या उदकाचो जो प्रवाह आसा तो लेगीत सामको कमी जाल्लो आसा। सरवण गांवा पासून साधारण 1.5 ते 2 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या वाठा देवा वयल्यान हे झरीचो उगम जाला अशी माहिती कांय जाणकारां कडल्यान मेळ्ळ्या। हे झरीचे जर उदक न्हाले जाल्यार कातीचे विकार बरे जातात अशी एक भावना आशिल्ली। देखून कातीचे विकार जाल्ले दुयेंती हे झरीचेर न्हावपाक वताले। फाटल्या 10 वर्सां पयलीं WRDन हे झरीची पळोवणी केल्ली, तेन्ना हे झरीक बरे दीस येतले अशी एक आस्त निर्माण जाल्ली। मात ताचे उपरांत झरीची दुरुस्ती वा तिचें संवर्धन करपा खातीर कोणीच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान दिसान दीस हे जे झर आसा तिची सामकी अवतिकाय जायत आसा। हे झरीची दुरुस्ती वा तिचें संवर्धन जावंक ना जाल्यार गांवांत एक झर आशिल्ली अशी म्हणपाची पाळी फुडाराक येतली, तातूंत दुमत ना। गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। लग्न हो 2 आत्म्यांचो आयुष्यभराचो प्रवास, 7 जल्माची साथ दिवपाची घेतिल्ली वचना। मात बदलत्या काळात ही नाती टिकतना दिश्टी पडनात। राज्यात घटस्फोटाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या। फाटल्या 5 वर्सांत वट्ट 2135 जोडप्यांचे संसार अर्द्यारूच मोडिल्ल्याची धक्कादायक माहिती सरकारी आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयल्या। आयुष्यभर एकमेकां वांगडा संसार करपा खातीर दादलो आनी बायल लग्न करतात। 7 जल्माची वचनां घेवन नव्या जिणेक सुरवात करतात। मात कितलेशेच जाणांच्यो 7 जल्माच्यो गाठी वेगवेगळ्या कारणां खातीर तुटतात आनी घटस्फोट घेवन ते एकमेकांसावन वेगळे रावतात। राज्यांत अशाच घटस्फोटाच्या प्रकरणांत दर वर्सा वाड जायत आसा। फाटल्या 5 वर्सांत 2135 जाणांचो संसार अर्द्यारूच मोडिल्ल्याचे सरकारी आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जाला। 2021 ते 2024 मेरेनच्या 4 वर्सांत घटस्फोटांचो आंकडो दर वर्सा वाडला। फाटल्या वर्सा म्हळ्यार 2025 वर्साचो आंकडो 2024 वर्साच्या तुळेंत 25% उणो आसलो तरी दोनूय वर्सांनी घटस्फोटाचो आंकडो 500 परस चड वाडला। हातूंत साश्टी तालुको फुडें आसा, ताचे उपरांत तिसवाडी आसा अशें आंकडेवारींतल्यान दिसून येता। साश्टीत 2021 वर्सा फकत 25 जोडप्यांक घटस्फोट जाल्लो। 2025 वर्सा हो आंकडो 177 मेरेन पावलो। तिसवाडी, मुरगांव, केपें आनी फोंडा तालुक्यांनी घटस्फोटांचो आंकडो दर वर्सा वाडत आसा, जो समाजाक आनी कुटुंब वेवस्थेचो हुस्को जावपाक लागला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत दर तिसऱ्या दिसा एकल्याक बुडून मरण येता। आतां मेरेन 42 जाणांक बुडून मरण आयिल्ल्याचें कळटा। राज्यांत येवपी पर्यटकांक दर्यांत बुडून मरण येता, ताका लागून गोंयचे दर्यादेग धोकादायक आसात अशें चित्र कांय वर्सां पयलीं निर्माण जाल्लें। मात बुडून मरण आयिल्ल्याचो आंकडो पळयलो जाल्यार दर्या परस न्हंयो, कालवे, खाडी, बांयो आनी हेर उदका स्रोत चड धोकादायक जाल्ल्याचें अंदूच्या घडणुकां वेल्यान स्पश्ट जालां।
गोंयांत येवपी पर्यटकांक दर्यांत बुडून मरण येत आशिल्ल्यान गोंयचे दर्यादेग धोकोदायक जाल्ल्याचें चित्र कांय वर्सां पयलीं निर्माण जाल्लें. मात बुडून मरण आयिल्ल्यांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार राज्यांत दर्या परस न्हंयो, कालवे, खाडी, बांयो आनी हेर उदका स्त्रोत चड धोकोदायक जाल्ल्याचें अनुशा घडणुकांवेल्यान स्पश्ट जालां. ह्या वर्सा 1 जानेवारी ते 20 एप्रील ह्या दिसांनी राज्यांत वट्ट 42 जाणांक बुडून मरण आयलां. हातूंतल्या 10 जाणांक दर्यांत बुडून मरण आयलें जाल्यार उरिल्ल्या 32 जाणांक हेर उदका स्त्रोतांत बुडून मरण आयलां. गोंयांत दर तिसऱ्या दिसा एकट्याक बुडून मरण येता म्हूण स्पश्ट जाता. अंदू सगळ्यांत चड मरणां न्हंयत बुडून जाल्या. तशेंच न्हातना वा नुस्तेमारीक गेल्ले कडेन 13 जाणांक बुडून मरण आयलें. न्हंयत उडी मारून जीण सोंपोवपी 5, खाडीत बुडून 4 जाणांक मरण, कालव्यात बुडून 3 मरण, बांयत 2, बंधाऱ्यात 2, स्विमींग पुलांत 1 जाल्यार बालदेत बुडून 10 म्हयन्याच्या सान्न भुरग्याक मरण आयलें. तशेंच सोमारा केप्यां कनालांत 2 तरणाट्यांक बुडून मरण आयलें. बुडून मरण आयिल्ल्या 42 जाणां मदीं 27 जाण गोंयकार आसात. तशेंच 6 जाण पर्यटक आनी 9 जाण बिगर गोंयकार कामगारांचो आस्पाव आसा. गरजेचे उपाय: सगळ्या उदका स्त्रोतां खातीर वेगळे आनी व्यापक सुरक्षेचें धोरण, पंचायत आनी नगरपालिका पावण्यार प्रशिक्षीत स्वयंसेवकाचो कॅडर, थळाव्या संस्थां कडेन जीण वांटोवपी उपकरणांची तजवीज करप, धोकोदायक सुवातीचेर लावचे सायनबोर्ड, भरिल्ल्या पोटार वा सोरो पियेल्या उपरांत उदकांत वचचें न्हय हाचे विशीं लोकजागृताय, शाळा आनी महाविद्यालयांनी उदका सुरक्षेचें प्रशिक्षण सुरू करप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुट्टी खांडेपार पंचायतीत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. सचिवाची फटीची सय करून लोकांकडल्यान कर वसूल करून डुप्लिकेट पावती दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे प्रकरणात पुलिसांनी पयलींच ओपा खांडेपार वाठारांतल्या पंचायत कार्यालयांत काम करपी एका कर्मचाऱ्याक ताब्यांत घेतलो आनी हे संबंधी पंचायत कार्यालयान पुलिशेंत कागाळ केली. फुडली चौकशी सुरू आसा आनी ह्या प्रकरणात आनीकूय म्हायती मुखार येवपाची शक्यताय आसा. शेनवार दीस 18 तारखेक एक प्रिती शिरोडकर हे ओपा खांडेपार हांगसरली बायल टॅक्स भरपा आयिल्ली. तेन्ना आमच्या नजरेन आयलें की ती टॅक्स रिसीव आशिल्ली ती डुप्लिकेट म्हणून. आमी तेजी सविस्तर इन्क्वायरी केली तेन्ना खरेंच आमकां दिसलें की सेक्रेटरीन आमच्या स्टाफाक लावन ते सगळें आमी आयडेंटिफाय केलें की ती फोर्स आसा काय ओरिजिनल. पयल्यार ती डुप्लिकेट आनी त्या रिसिपीचेर ताणें जो फोर्स करपी भुरगो आसा तो योगेश गावडे होय ओपा खांडेपार थंयचोच. तो आमचो टेम्पररी स्टाफ आशिल्लो. ताका आमी घेतलेले डिमांड नोटिसी सर्व करपा खातीर हावस टॅक्साच्यो 8,560 रुपया. हे तेजें सेकेंड आमकां मेळ्ळें. हेजे कुलू एक आमकां 28,500 रुपयाची रिसीट ताणें मारिल्ली आनी ताणें तो मोठो क्रायम केलो आमचो तेन्ना फाटल्या सप्टेंबरान. आनी तेन्ना आमी त्या कामाचें काडिल्लें. पुलीस कंप्लेंट जाली तेन्ना. मागीर ते कॉम्प्रोमायज जालें. थंय कॉम्प्रोमायज मिन्स आमी कंप्लेंट दिल्ली. मागीर PM म्हणपाक कितें तुमचे रिफंड मेळो न्ही अशें म्हणून तें मातशें हें जाल्लें. आतां पयल्यार दुसरी येयली. आतां तो स्वताच्या तोंडान एक्सेप्ट करता की आनिकूय आसा म्हणून आपणा कडेन. आनी PM जेन्ना ताका आतां विचारलें पुलीस स्टेशनार बाबा अशें कितले आसा काय म्हणून तेन्ना ताणें आतां हें दिलें की डिटेल दिलें की हावस टॅक्स आपण फॉर्स केला ते 3 आसा. बर्थ आपण करेक्शन केला. बर्थाची सेक्रेटरीची सायन आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार आनी एक ताणें ट्रेड लायसन हेंय आपण दिलां म्हणून ताणें एक्सेप्ट केला आनी पयशे घेतले म्हणून एक्सेप्ट केला. सप्टेंबरान 2025 फर्स्ट केस मेळ्ळी तेजी. तेन्नाच ताका आमी कामावेलो काडून उडयल्लो. कोणाली सायन मारतालो तो सेक्रेटरी सायन मारली ताणें बर्थाचेर आनी रिसिप्टीचेर. इन्कम बीन दिल्या ताणें. आतां कशें आसा PI समज कोणा पुलीस सारकें इन्क्वायरी करता जाल्यार तो खूब कितें मेळूंक शकता अशें आमकां दिसता. कित्याक आतांच तो हांगा PSI आयल्लो बकले तेजे कडेन तो आतां उलयतना ताणें आतां एक 7-8 नांवां दिले. आपण हेजे कडेन पयशे घेतले तेजे कडेन पयशे दिले ह्या सरपंचाचे सायन आपण मारला त्या सरपंचान अशें ताणें डिटेल दिला. आतां म्हणजे सरपंचाची डुप्लिकेट मारता. हय सरपंचाचे मारल्या सेक्रेटरीचे मारल्या. तुम्ही कंप्लेंट दिली आता कंप्लेंट दिल्या. आता PN म्हणलं कितें 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 केलां न्ही तें सविस्तर तुमी बरोवन आमकां सारकें दिया आपण इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हूण सांगलां. म्हापसा मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. हजारांनी भाविकांनी आपली उपस्थिती लावन सायबिणीचे बेसाव घेतले. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक सायबिणी कडेन आंगवण करतात. तिच्या मुर्तेचेर खोबरेल तेल घालतात आनी उपकाराची परत फेड म्हणून मेणाच्यो मुर्त्यो दितात. Special day for us because we are celebrating the feast of Our Lady of Liverpool. She is our mother, the mother of Jesus. Jesus gave her to us as our mother, and we go to her for all our needs, especially when we are in trouble. Today,
We have come here to thank her for all that she does for us. She intercedes on our behalf with Lord Jesus and makes our life more beautiful, more easy, and helps us to overcome all troubles that we may come across in our lives. Today, I pray to Mother, to Our Lady of Miracles, to bless all the people of Goa. And I also pray to her and ask Mother Mary that there may be peace and love among people of all communities, because we are all children of God, and Mother Mary knows that. तामिळनाडू आणि कर्नाटकाच्या दर्यांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो आणि हवामान बदलाक लागून गोंयांत 20 ते 23 एप्रिल मेरेन पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ह्या फाटभुंयेर 23 एप्रिलाक पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या 4 दिसांत गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. बायलां आरक्षण विधेयकाचेर डॉक्टर अंजली निंबाळकरान म्हत्वाची भूमिका घेतल्या. बायलांच्या आरक्षणाक काँग्रेसीचो विरोध ना, पूण सरकारान पयली जाती प्रमाण जनगणना करची अशी मागणी तिणें केली. हे जनगणनेच्या आदाराचेर बायलांचें आरक्षण चालीक लावपाक जाय अशें तिणें स्पश्ट केलें. 2023 वर्सा राज्यसभेत बायलांचें आरक्षण विधेयक संमत जालें, तरी ताची अंमलबजावणी अजून प्रलंबीत आसा. संसदेत हे विधेयक परतून हाडल्यार सगळे विरोधी पक्ष ताका तेंको दितले अशेंय तिणें सांगलें. मजगतीं भाजपाचेर टिका करतना निंबाळकरान भाजपाची भूमिका बायलां विरोधी आसा अशें म्हणीत भाजपान बायलांच्या प्रश्नांकडेन सदांच दुर्लक्ष केला असोय आरोप केला. अगर इतना ही सम्मान नारी को देना है तो 2023 का लेके आए बिल, सारा अपोजिशन विपक्ष उनके साथ खड़ा है. वही बिल के लिए जब सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने तो मुझे लगता है 2017 में लेटर लिखा था कि आप वो नियम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं. राहुल गांधी जी ने भी उनको लेटर लिखा था अराउंड 2018 में कि आप राज्यसभा में जो पास हुआ है महिला आरक्षण बिल, आप उसको क्यों नहीं ला रहे. और उसको हम फुल सपोर्ट, जब हमारे नेता विपक्ष खुद बोल रहे हैं कि फुल सपोर्ट देते, तो वो क्यों नहीं ला रहे. बस ये आज एक बड़ा मुद्दा आज सारे देश के महिलाओं के सामने हम रखना चाह रहे हैं. इनका बस यही है कि अगर जारी करो तो अपना डिलिमिटेशन का मुद्दा होता है, और अगर नहीं जारी होता है तो अपोजिशन को बदनाम करो कि ये कैसे महिला विरोधी है. तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा काम आज मोदी सरकार ने किया है. और हमेशा बीजेपी हमेशा महिलाओं के विरोध में काम करती आई है. इतिहास गवाह है इसके बात के लिए. मॉनसून सेशन में हम उसको साथ में पूरा विपक्ष दल उनके साथ खड़ा होके वो वुमेन रिजर्वेशन पास करने के लिए तैयार है. दूसरा मुद्दा उसी में जो SC/ST को रिजर्वेशन और आदिवासियों को रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन कास्ट सेंसस के बेसिस पे इमीडिएटली लागू कीजिए. 2029 में अगर आपको लागू करना है तो कास्ट सेंसस के बेसिस पे रिजर्वेशन का भी लागू होना जरूरी है. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.
आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.